येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. चोराक वळखात आनी 25,000 घेवन वचात म्हणटा सारजोरेचो विन्सेंट कार्वालो. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्लो चोर पोलीस सोदतालेच पूण लोकांकय वळख पटोवपाचो उलो. सुमार 201 दिसां उपरांत 20,000 परस उण्यो कोविड केशी. फाटल्या 24 वरांत सापडल्यात 18,795 कोरोनाचे दुयेंती. 28 आनी 29 सप्टेंबराक गोंयांत उटंगराचो पावस. शाहीन नावाचे नवे वादळ निर्माण जावपाची शक्यताय. हवामान खात्यान उक्ताला अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत सेगीतपणान चोरयो जायत आसात. कितलेशेच फावट पुलीस कागाळी जायना, कित्याक तर पुलीसच तसो सल्लो दितात. आनी तुमी कागाळ केली पासून जाल्यार एकाद दुसरे फावट कितें तरी चमत्कार जावन पुलीस चोराक सोदून काडटात, नाजाल्यार तो चोर केन्नाच मेळना. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यान पळोवन चोराक वळखल्यार 25,000 रुपयांचे इनाम दितलो, सारजोराच्या विन्सेंट कार्वालोन जाहीर केला. हाचो अर्थ लोकांचो पुलिसांवेलो विश्वास गेलो काय कितें? तुमीच थारायात. कांय दिसां आदीं सारजोराच्या ताच्या घरांत चोरी जाल्ली. हे विशीं विन्सेंटान पुलिशेंत कागाळी केल्या. कुंकळी पुलीस चोरांच्या मागार आसा, पूण ते भायर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यान पळोवन कोणे जर चोराक वळखले तर ताका 25,000 रुपयांचे इनाम दितलो, अशें घराचो धनी विन्सेंट कार्वालोन जाहीर केला. आतां पळयता सगळे कडेन जी चोरी जायत आसात, पूण आज ह्या घरांक जी 10 दीस पयलीं चोरी जाल्ली ती वेगळीच आसा. कित्याक आतां पळयतात मायना कुर्तरी पुलिसांनी धरले कडेन आसात, हावस ब्रेकिंग करतात ते. पयर कुंकळे पुलिसांनी आनी दोग चौग जाणां धरले कडेन आसा. आनीक आज कुंकळे पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिडिक्शनाक सालजोरा म्हण थंय ही एक चोरी आसा. हें घर जें आसा हें घर ब्रेक करून हितूंतले कितलेशें सामान ह्या घरांतल्यान व्हेले कडेन आसा. ह्या घराचो जो ओनर आसा तो UK रावता, आनीक म्हणूनच ह्या घरांतल्यान कितें चोरून व्हेलां हें एक्झॅक्ट आजुनूय कांय कळना. पूण ज्या तरेन जो ओनर आसा ह्या ओनरान सांगले कडेन आसा की जर एक्युजा जर ह्या सीसीटीव्हीचेर हेजी सगळे येले कडेन आसा, जर ह्या सीसीटीव्हीचे पळोवन जर एक्युजा जर कोणी वळखता जाल्यार आपूण ताका 25,000चे प्रायज दितलो, इनाम दितलो. कित्याक हेजे वयल्यान कळटा की ह्या ज्या घरांक रावता त्या घराचे बंद आसले घराचे किती चोरांनी व्हेले कडेन आसा म्हणटा आतां कळना खरें. म्हूण जो ओनर सांगता तेजे वयल्यान कळटा की कितें तरी बरी ह्या घरांतल्यान व्हेले कडेन आसा. आमी इतलें सांगतात की पुलीस जे आसात ह्या घरांक सीसीटीव्ही आसा आनी ह्या सीसीटीव्हीचेर सगळे जे रिकॉर्डिंग जाले कडेन आसा ते पुलिसे दिले कडेन आसा, कुंकळे पुलिसेक. पूण कुंकळे पुलिसेनी हें बेगीच्या बेगीन हेजें इन्व्हेस्टिगेशन करचें, कित्याक हें इन्व्हेस्टिगेशन केल्यारच हे चोर मेळटले. आतां तुमी सीसीटीव्हीचेर सारकें दिश्टी पडटा की हे जे चोर आसात ते पुलिसेचे ड्रेस घालून आसात. दिसता की खाकी ड्रेस आसात, पुलीस न्हू पूण खाकी ड्रेस घालून आसात. 3 जाण चोर आसात. म्हणटरेक ह्या पुलिसेन ह्या चोरांचे बेगीच्या बेगी बंदोबस्त करचो, कित्याक नाजाल्यार सीसीटीव्ही बसोवन फायदो कितें? एक कोणें पुलीस म्हणटा की सीसीटीव्ही बसोवची आनी ह्या फुटेजे वयल्यान आमकां बऱ्या पडटलें की एक्युजा धरपाक. पूण हांगा खंय तरी सीसीटीव्ही आसून सुद्दां पुलीस कित्याक फाटी आसा म्हूण तें कळना. आमची ह्या लोकांची मागणी आसा की बेगीच्या बेगीन पुलिसेन ह्या सीसीटीव्ही हेजेर हांकां धरची म्हणून. गोवा 360 खातीर सारजोरा साकून रमेश नायक रावत. तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्रा सयत गोंयांतय चोरी करपी 2 जाणांक मायना कुर्तरी पुलिसान अटक केल्या. कुर्तरेच्या घरफोडी प्रकरणातय पुलीस दुबावितांच्या मागार आशिल्ले. कुर्तरेच्या एका घरांतल्यान चोरिल्लो मालय पुलिशेन तांच्या कडल्यान जप्त केलो. मायना कुट्टरी पुलिशेन दिल्ले म्हायते प्रमाण ह्या दुबावितांक रितसर अटक करून तांची चौकशी केल्या उपरांत परवरे जाल्ले घरफोडीत ह्या दुबावितांचो हात आशिल्ल्याची कबुली तांणी पुलिशेक दिल्या. ह्या दोनूय दुबावितांनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी साबार चोरयो केल्यात. व्यंकटेश्वरा रेड्डी आनी व्यंकट नदीमपल्ली अशी दुबावितांची नांवां आसात. पोरची राती म्हणल्यार जवळ 3 सुमार मायना कुर्ती पुलिसांनी रात्रीची पेट्रोलिंग करता आसतना 2 जाणांक सस्पेक्ट अशें धरले आनी तेंचे कडच्यान वासपूस केली. त्या टायमार ते घरफोडी जी घर चोरतात ते एक्यूज मेळ्ळे.
म्हणटकीर हे जे एक्यूज दोग जाण आसात ते आंध्र प्रदेशाचे आसात आनी ते मडगांव हांगा तुगेले फातोड्डा ह्या एरियेक मायना कुर्तोरीच्या थंय ते एक घर फोडपा आयिल्ले पूण तांकां पुलिसे पळोवन तांकां तें घर फोडपाक मेळना आनीक ते पुलिसेच्या ताब्याक मेळ्ळे जेन्ना पुलिसे इन्क्वायरी केली तांकां तांचे कितें इंट्रोगेट केलें त्या टायमार तेणी सांगलें की पर्वरी हांगा तेणी एक मोठी चोरी केले कडेन आसा आनी त्या चोरीचे जो 4.5 ते 5.5 लाखाचें भांगर जें आसा तेणी तेंचे कडच्यान मेळ्ळे कडेन आसा हे जे एक्यूज आसा हे नेसाय हांगा हांकां धरले पेट्रोलिंग करता आसतना आनीक तेज नंतर तांकां पुलीस स्टेशन हाडलें हे जे एक्यूज दोग जाण आसात हे कोलवा हांगा भाड्याच्या रुमार रावताले आनी ह्या भाड्याच्या रुमांतल्यान जें इतली जें आसा भांगर हें थंयच्यान तेणी रिकवर केले कडेन आसा इतलेंच न्हय फातोड्डा हांगा तेणी आनी एक चोरी केले कडेन आसा पूण तेजी आजुनूय डिटेल आमकां मेळना पूण ती चोरी केल्ली तितून जवळ जवळ 2.5 ते 3 लाख रुपया थंयचे चोरले कडेन आसात आनी हे जे पयशे चोरले 1 म्हयने पयलीं हे हेणी कॅसिनो आनीक गाडये पेट्रोलाक हेका मोडले कडेन आसात हे जे भुरगे आसा ह्या दोग जाणांची हे जे भुरगे आसा ह्या आंध्र प्रदेशाचे हे गोंयांक फक्त चोरीच्या उद्देशान येयल्ले आनीक ते एकटो आसा तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर आसा एकटो ग्रॅज्युएट आसा म्हणटकीर हे ह्या चोरेच्याच उद्देशान हांगा येयल्ले हे आज कळटा सद्याक मायना कुर्तोचे PI जो आसा सागर इगस्कर आनी हांची टिमीन आज बरें काम केल्ले कडेन आसा लोक मागतात की अशेंच चोरी जे जातात तितल्यांक हांकां धरचे कित्याक हेसा चोरी खूब जाले कडेन आसात पूण एक्यूज जे मेळना आनी इतलेंच न्हय आंध्र प्रदेशाक जे खम्माम पुलीस स्टेशन आसा ह्या पुलीस स्टेशनाचेर एरियेक ह्या दोगांचेर जवळ जवळ 25 केश्यो चोरयेच्यो रेजिस्टर आसात आनी तेय पुलीस हांकां सोदतात आनी थोड्या दिसांनी तेय हांगा येवन तांकां ताब्यांत घेतले गोवा 365 खातीर कुर्तोरी साकून रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सुमार 201 दिसा उपरांत भारतात 20,000 परस उण्या कोविड केशींची नोंद जाली. फाटल्या 24 वरांत 18,795 कोरोना केशींची नोंद जाली. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो देंवन 2,92,206 चेर पावलो. देश पावंड्यावयल्या केसींनी केरळ सेगीतपणान भर घालीत आसा. अशें आसूनय फाटल्या 6 म्हयने उपरांत पयलेच फावट एक्टिव्ह केशी मदीं उणाव दिसून आयला. केरळांतय कोरोना केशींचो आंकडो ल्हव ल्हव देंवपाक लागला. सद्याक केरळांत न्ही जाल्यार मिझोराम राज्यांतली स्थिती हुस्को करपा सारकी आसा. फाटल्या कांय सप्तकांचो नियाळ घेतलो जाल्यार ह्या राज्यांत दिसपट्ट्या कोरोना केशी मदीं सेगीतपणान वाड दिसून आयल्या. सद्याक सगळ्यांत चड कोरोना केशींची नोंद करपी पयल्या 5 राज्यांनी मिझोरामाचो नंबर लागता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. एका तेंपार पर्यटकांचे आकर्षण जावन राविल्ले कुठ्ठाळेचे पोरणे केसरवाल झरीचे सोबितीकरण जातले. कितलोसोच तेंप जालो हे झरी कडेन पर्यटन खात्याची आड नदर जाल्ली पूण आतां तिका नवे रुपडे मेळटले. कुठ्ठाळेची आमदार एलिना सल्ढानान सांगले. केळशीची ही झर तशी पोरणी, तिचें उदक नितळ निवळ, पूण झाडां झोपांनी आनी कोसळटे मातयेक लागून तिची गिरेस्तकाय ना जाल्या. हे झरीक पुनरुज्जीवीत करपाचे यत्न आमदार एलिनान चलयल्यात. WRD अंतर्गत सुमार 4 लाख रुपया मोडून तिचें सोबितीकरण जातलें. म्हयन्याभरात हे काम पुराय जातलें. एलिना साल्ढाणान कामाची सुवातेर वचून नाल्ल वाडयलो. तुम्ही सगळीं जाणा आमी आतां हिंगा आमची फामाद केसरवाल झोर हांगा उबी आसा कित्याक आमी ह्या झोरीचें काम आयज चालू करता. प्रिलिमिनरी क्लिनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ केसरवाल स्कीम. आमी सगळीं जाणा की ही झोर आयजूच न्हू पूण लोक हिंगा सद्दां न्हांवपाक येतालो कित्याक ही झोर ह्या झोरीचें उदक मेडिसिनल वॉटर आनी ह्या खातीर जो कोण रिमोटिजम आसले वो आंग दुखताले वो कितें हिंगा न्हांवपाक येताले आनी हिंगा न्हांवून ते लोक बरो बी जातालो कित्याक दीज वॉटर्स आर मेडिसिनल वॉटर्स. And besides that, people used to come here just to enjoy the environment. Okay? आणि याच खातीर आमी हे काम घेतलेले आसा अंडर WRD. ओके
and the cost, this is only preliminary work, and the cost of this work is about 4 lakhs. Now, as you can see around us, a lot of work has to be done. The steps have to be put in order. Further we have to, as you can see, we have to ensure that landslides do not take place, because landslides what will happen is it can block the flow of the water. So I request WRD engineers to take up this work seriously. I'm sure our contractor, Mr. Camille Fernandez, will do a good job, and I request WRD to please ensure that we not only take care of the preliminary work, but let us ensure that the environment around the spring is also put in place to ensure and to bring the spring back to its original glory. And in fact, I had spoken about this spring on the floor of the house, and the tourism minister also had promised me that this spring would be put back to its old glory, because this is a tourist attraction. आमचं प्रोसेस क्लोज जाला आसतलो त्या टायमार, आनी आतां अनफॉर्च्युनेटली हे व्हडले लँडस्लायड जावन ते आनी सारकें सगळी डॅमेज जाल्ली. दॅट टायम रिक्वेस्ट WRD थ्रू मॅडम, आनीक आतां प्रिलिमिनरी स्टेज म्हणल्यार अरावंड 4 lakhs एन एबाव ते पयलीं ते जस्ट कवरींग करता, आनी दॅट पर्टिक्युलर एरिया डॅमेज जाला ते मातशें हें करतली. आनी आफ्टर दॅट रिइन्फोर्समेंट बी तुमी ते फूल रॉक बोल्डिंग बी करतले, आनी ताका फूल सपोर्ट करतले, आनी दॅट विल नो लँडस्लायड्स. गोवा 365 खातीर कुठ्ठाळी केळशीच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. रितू बॉयजान 3 किंग्साक 4-1 गोलान हारोवन 5A सायड फुटबॉल सर्तीचे जैतपद मेळयलें. कोस्टल स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबान आयोजीत केल्ली ही सर्त नागवेच्या फुटसाल एनेराचेर जाल्ली. रितू बॉयजाचो 50,000 रुपया रोख आनी ट्रॉफी भेटोवन भोवमान केलो, जाल्यार उपजैतिवंत 3 किंग्स पंगडाक 30,000 रुपया रोख आनी ट्रॉफी भेटयले. 32 पंगडांनी हे सर्तीत वांटो घेतिल्लो. रितू बॉयजाच्या कोविन लोबोक उत्कृश्ट स्ट्रायकर, जाल्यार तांच्या फर्नांडिसाक उत्कृश्ट गोलरक्षक म्हणून इनाम दिले. 3 किंग्साच्या निकोलसाक बरो खेळगडो म्हणून इनाम भेटयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. ओडिसा छत्तीसगडांतल्यान आयिल्ले गुलाब चक्रीवादळाची खळसाण आता कमी जाल्या, पूण अशें आसूनय गोंयच्या कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. मजगतीं गुलाब चक्रीवादळाचो प्रभाव उणो जाल्लो आसलो तरी शाहीन नांवाचें नवें चक्रीवादळ निर्माण जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. सगळ्याचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.